गोंयांत गोवा मायल्स टॅक्सी ॲप येवपाक टॅक्सीकारूच जबाबदार आसात असो आरोप गोंय राज्याचो उपमुखेलमंत्री तशेंच गोंय पर्यटन खात्याचो मंत्री बाबू आजगांवकारान केला। टॅक्सीकारांनी तांच्या टॅक्सीक भाडे मिटर बसयल्लो जाल्यार गोंय सरकार गोवा मायल्साक मान्यताय दिवचेच नसले अशें उपमुखेलमंत्री आजगांवकारान सांगले। तांकां हांवें स्पश्ट सांगलें तेन्ना की काही टॅक्सीवाले नांव पेड्यार करतात, दोन पयशे चड घेतात आनी तें नांव अख्खें आमचे टुरिजमाचें पेड्यार जाता। म्हणून तुमकां म्हाजो रिक्वेस्ट की तुमी टॅक्सीक मिटर लाया, डिजिटल मिटर लाया, प्रामाणीकपणान हो धंदो जाता गोंयांत म्हूण सगळ्यांक कळून दी। ही गोवा मायल्स बिहार मायल्स कांय येवपा ना म्हणून तेन्ना तांकां सांगलेलें, पण तेंच्यांनी तें आयकूं ना। तिणी आयकूंक ना म्हणून गोवा मायल्स येयले। गोवा मायल्स येयली कारण आमकां येवचें नासलेलें। सारकें हें सारकें। सो रिस्पॉन्सिबल तेच म्हणटा तुमी हेका लागून। हांव म्हणटा हें तेंच्यांनी तेन्ना केल्लें, जाल्यार ही गोवा मायल्स येयच नासलेली। आज गोवा मायल्सा बद्दल कोण उलयना, गोंयचो एक मनीस उलयना, ट्युरिस्ट उलयना, ते उलयतात। ते कित्याक उलयता ते? आतां तें तांकां खबर आसतलें। पण गोवा मायल्स समज येयनासलेली, हेंच्यांनी समज टॅक्सीक मिटर लायला कारण गव्हर्मेंटाक आनी ऑप्शनच नासलेलें गोवा मायल्स हाडपाचें। आतां म्हाज्या हातांत तें ना, आतां तें ट्रान्सपोर्टा कडेन, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, आनी ट्रान्सपोर्ट जे डिसिजन घेता आमकां